तुमकां मिडिया इन्वायट धाडिल्लें अशें म्हापशेचे प्रॉमिनंट एक सिटीजन आम आदमी पार्टीन पक्षांत प्रवेश करता. म्हज्या बरोबर आसा श्रीमती पूनम शैलेश आसगांवकर आणि जॉयंट सेक्रेटरी आमचो पार्टीचो विघ्नेश आपटे. पूनमाचो आज औपचारीकरित्या पार्टीन आमचो प्रवेश जाता. थोडक्यान वळख करून दिवपाक पयलीं म्हणल्यार सगळ्यान म्हापशान सगळ्यांना वळखता जे म्हापशां एक प्रतिश्ठ बार्देस बाजार कंज्युमर सोसायटी म्हणून आसा, म्हणजे जुनी सोसायटी, तेजी ती डायरेक्टर आसा आणि फर्स्ट वुमन चेअरमॅन आसली ती 1996 फॉर्म जाल्ली. केन्ना जाल्यार 1990 फॉर्म जाल्ली आणि फाटीं 1.5 वर्सां पयलीं ते चेअरपर्सन म्हणून त्या सोसायटीचे सांबाळटा जबाबदारी. तशेंच सोशल क्षेत्रांत खूब एक्टीव आसा ते. JC क्लब जो आसता कोलवाळेचे फाउंडर प्रेसिडेंट ते आनी फाउंडर मेंबर. तशेंच जायते काम ताणें आपल्या वाठारांत केल्लें आसा, सोशल सर्वीस केल्ले आसा. आपल्या टेन्युअरान जे रोटरीन आसले ताणें जे युवा आसा तांच्या खूब प्रोग्राम घडयताले. तशेंच बायलांचो वर्ग आसा, बायलांचो घटक जो आसा तांच्या खातीर तशें ट्रेनींग प्रोग्राम करप, सेल्फ हेल्प ग्रूप फॉर्म करप, अशें खूब ताणें नामनेचें काम केल्लें आसा. फाटीं 2 दिसां पयलीं 2 या 3 दिसां पयलीं तुमी वाचलें आसतलें पेपरान की बार्देस बाजारची बोर्ड मिटींग जाली. ते बोर्ड मिटींगेन एक ठराव मंजूर केलो की पूनमाक थंयच्यान काडचो म्हणून, म्हणजे चेअरपर्सना वयल्यान. कितें आसा, आमी प्रत्येक राजकारण क्षेत्रांत पळयता जो काम वेवस्थीत करता, योग्य रितीन करता, खंय ना खंय कोणाक खटकता ते आनी वेगवेगळे निमित्त काडून ते पदवी वयल्यान काडपाक पळयता. आम आदमी पार्टी सदांच ठामपणे सांगता की आमकां राजकारण स्वच्छ करपा जाय, नितळ करपा जाय, लोकांचे मुद्दे घेवन वचपा जाय, लोकां खातीर काम करपा जाय. पण जाय ते राजकारणी आसा, वेगळ्या पार्टींनी आसा, फक्त आपलो स्वार्थ पळयता ते, आपलें हीत फक्त पळयता, लोकांची हीत पळयना. आनी एक बारीकसो कारण दिवन ताका चेअरपर्सन जे आसले वेवस्थीत जे काम करताले त्या पदा वयल्यान ताका काडलें. ते तुमकां सांगताले ताजे विशयी. फर्स्ट ऑफ ताका औपचारीक पार्टीन ताजो प्रवेश करता, तुमकां पार्टीन वेलकम करता, तुजें स्वागत आसा. हांव मागता बाय पूनमा कडेन ह्या वेळार आपली 2 उतरां उलोवची. गुड इवनिंग एवरीबडी. म्हाका खूब उमेद आसा की हांवें आपान जॉईन जाल्या म्हणून. मेन म्हणजे लिडर केजरीवाल सारको आसा जो करप्शन फ्री इंडिया करपाक सोदता. ताजो फ्युचर तांकां विजन आसा. गूड गवर्नन्स, दे आर प्रॉमिसींग गूड गवर्नन्स. दुसरें म्हणजे इट्स अ नॅशनलायज्ड पार्टी. ह्या पार्टीन बरे लोक आयिल्ले आसा आनी आय एम होपींग फॉर द बेस्ट की हांगासर सगळे स्वच्छ आसतले आनी बायलां खातीर मेन फॉर द वुमन, मेनी कॉन्सेंट्रेटीव ऑन द वुमन, बायलां खातीर तेंच्यांनी फ्री ट्रान्सपोर्ट इंट्रोड्यूस करपाचें आसा. प्लस गृह आदार वाडयल्ले आसा अमावंट. प्लस गर्ल्स खातीर चेडवां खातीर सुद्दां 1,000 तांकां मंथली दिवपाची योजना तेंच्यांनी थारायल्ली आसा. हेल्थ कॅर फॅसिलिटीज, स्कूल एज्युकेशन. हांव जेन्ना दिल्ली गेल्लें तेन्ना हांवें पळयलां की रोड्स, स्कूल्स कशे तेंच्यांनी गव्हर्मेंट स्कूल्स डेवलप केल्ले आसा. एंड आय वॉज रियली इम्प्रेस्ड आनी आय विश दॅट सच डेवलपमेंट कम्स इन गोवा ऑल्सो. सो आय होप फॉर द बेस्ट इन दीस पार्टी. थँक्यू. मेन म्हणल्यार आज पूनम जॉईन जाली पार्टीन. सगळ्या बायलांक आव्हान करता, जो बायलांचो मुद्दे आसा, घर संवसार सांबाळटा बायलांच आनी तांकांच कळटा जे म्हारगाय चल्ल्या, जो संवसार चलोवपाचे कितले तांकां त्रास आसा बायलांकूच बरे तरेन कळटा. सिलिंडर पावलो 1000चेर, गृह आदार 3 म्हयने 4 म्हयने मेळना लोकांक. तेन्ना आम आदमी पार्टी एकूच पार्टी आसा ताणें डिक्लेअर केल्लें आसा आमी गॅरंटी दिता. आनी अशी आम आदमी पार्टी आनी केजरीवालची गॅरंटी अशी आसता की गॅरंटी दिली म्हणल्यार काम जाता तें. आमी पयलीं म्हणल्यार मुद्दाम बायलां खातीर जो गृह आदार बायल मेळटा 1,500 तुमकां टायमार मेळना, तो आमी 1,500 तो 1,000 वाडयला. 2,500 प्रत्येक बायल मनीस आसा ताका गृह आदार मेळटा, तो 2,500 केला. तशेंच 18 वर्सां वयर जी चलयां आसा, बायल आसा, तांकां 1,000 रुपया प्रत्येक म्हयन्याक मेळटलो. आमचो हेतू इतलो आसा की कोणा बायलेक बाबा एक एम्पावर करपाचें आसता पळय, बायल वर्गाक एम्पावर करपाचो हो हेतू आमचो. तांकां फुडें कितें शिकपाक जाय धर तूं, ते कितें पॉकेट मनी जाय,
कोणा कडेन मागपाची गरज पडपाय ना. सरकार जो टॅक्स काडटा ते टॅक्स सरकाराक भरता, सरकार तांकां परत आपल्या रितीन पावयता. हो हेतू आमचो आसा. तशें बाकीच्यो गॅरंटी आमी केल्ल्यो आसा, पण मेन म्हणल्यार बायल वर्ग जो आसा, हो घटक जो आसा तांचो कोणेच लक्ष दिवना, सदांच दुर्लक्ष केल्लें आसा. फक्त वोट बँक असो वापरलेलो आसा. आमकां तांकां बरें शिक्षण दिवप, तांकां सेल्फ हेल्पाक मदत करप हो आमचो हेतू आसा. हांव मागता बाब विघ्नेश आपटे जे आमचे जॉयंट सेक्रेटरी आसा, ताणें 2 उतरां उलोवचें समारोप हाडटा. आयज पुनम आमच्या भितर जॉयन जाल्ले आसा. त्या क्षणाचो साक्षी जावं म्हणून हांगा बसला. बरें दिसता जेन्ना अशे व्हड व्हड लोक आमच्या हातूंत जॉयन जातात. कित्याक एक बायल मनीस जी चेअरमन आशिल्ली येद्या व्हडल्या सोसायटीची, तिणें आयज हो निर्णय घेतला. अशेंच हांव लोकां कडेन मागता की गोंयच्या उदरगती खातीर, गोंयची फुडली वाटचाल, त्यांच्या शैक्षणीक भवितव्या खातीर, भुरग्यांच्या भवितव्या खातीर आनी गोंयचो परत एकदा विकास घडोवपा खातीर लोकांनी आमच्या कडेन येवचें, जॉयन जावचें, एक बरें गोंय घडोवया. राहुल मामलेच्या नेतृत्वान आमची पार्टी घट जायत आसा अशें नेतृत्व आमकां लाभलां. पारदर्शिकता जी म्हणटा ती आम आदमी पार्टीन आसा. तेन्ना लोकां कडेन मागता की त्यांनी व्हड संख्येन आमच्या बरोबर जोडचें, गोंयचो विकास करुया, एक सशक्त गोंय करुया, एक सुसज्ज गोंय करुया. नमस्ते. राहुल काल कलेक्टरान एक तुमकां हें दिलां की तुजी गव्हर्मेंट जे प्रॉपर्टीज आसा तेजेर जे हें लायला तेजे बद्दल कितें सांगता? जाणा कालूच म्हणजे प्रमोद सावंत बाबान ट्विटू केल्या ती हांवें पळयल्ली. पयलीं म्हळ्यार तुमकां खबर आसा, तुमी सगळ्यांक म्हापशेकार. जेन्ना म्हापशां गांधी चौकांतल्यान तूं भितर सरता, सगळ्या लायटीचे पोल जे आसा त्या पोलाचे कोणाचे होडींग आसा, सगळ्या BJP नेत्यांचेच आसा. जेन्ना आमचो नॅशनल अध्यक्ष आयिल्लो तांचेच होडींग सगळे आसा. तेन्ना जो कायदो आसता सगळ्यांक समान लागपा जाय. आम आदमीक वेगळो कायदो लागपा जायना अशें म्हजें म्हणणें आसा. तशेंच आमचे पंतप्रधान मोदी जेन्ना आयिल्ले श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान आशिल्ले 19 डिसेंबराक आयिल्ले. तुमी मुद्दाम पळय अजुनूय ते पंडाल जे आशिल्ले, जे गार्बेज ते सगळे एकठांय ते थंयच आसा. तेन्ना प्रमोद सावंत फक्त आम आदमी पार्टीक टार्गेट करता तो हेतू आसा. तो सरकारी मशिनरी सदांच वापरता. म्हाका मुद्दाम तुमकां याद करून दिवपा जाय, अमित शाह जो होम मिनिस्टर आसा ताणें एअरपोर्टाचो भायर आसता एरिया हाय सेक्युरिटी झोन थंय व्हडली रॅली घेतिल्ली. ताजी दखल मुखेलमंत्रीन कित्याक घेवना, ताजी दखल कलेक्टरान केन्नाच घेवना, ताजी दखल DGPन केन्ना घेवना. तांकां कायदो वेगळो आसा काय हो म्हजो प्रमोद सावंताक प्रश्न आसा. तशेंच जे डिफेन्समेंट आसा ते BJPन पयलीं बंद करचें. BJPन दुसऱ्यांक सांगच्या पेक्षा एक ती कितें म्हण आसा न्ही ती, पत्तर कितें तें शीशे के घर जे होते वो पत्तर दुसरे पे फेका नहीं करते. ते प्रमोद सावंताक म्हाका सांगपाक जाय पयलीं. तुमी जे सरकारी मशिनरी यूज करता पळय ताजो दुरुपयोग करता पळय, सगळ्यांक खबर आसा आम आदमी पार्टीची लोकां भितर मोग वाडत चल्लो आसा. एकूच पार्टी उरल्या जी BJP फायट आनी टक्कर दिवता ती आम आदमी पार्टी. आनी हे सगळी यंत्रणा आतां जशें चालूच दवरतले आमकांय खबर आसा. आमी तयार आसा फेस करपाक कितें करें. तेन्ना प्रमोद सावंतान जाय ती यंत्रणा आमच्या फाटल्यान लावची. आमी तयार आसा ताका हेड ऑन फेस करपाक BJPक आनी ताका. किरण बाब तुम्ही बार्देस बाजाराचे कितें सांगूंक शकतात म्हणजे कित्याक लागून हे अशें कितें रिजन्स जे दिल्या पळय म्हाका काडपा खातीर आनी इट्स व्हेरी फ्रिवलस तुमकांय खबर आसतलें. आनी जर तशेंच कितें रिजन आसलें जाल्यार म्हजे कडेन तेंच्यांनी डिस्कस करपा जाय आसलें, म्हाका कॉन्फिडन्सान घेवपा जाय आसलें, किंवा कितें म्हाजें जर चुकलेलें जाल्यार तें म्हाका दाखोवन दिवपा जाय आसलें की हे बाबा तुजें चुकता आनी हें तुवें सारकें करपा जाय किंवा ह्या पद्दतीन करपा जाय. बिकॉज आय वॉज ऑल्सो न्यू इन दीस ऑर्गनायजेशन. बट तशें कांय जावं ना आनी म्हाज्या टेन्युअरान सगळें स्मूथली चल्लें. फक्त काही गोष्टी आसा थोडे इम्प्लिमेंट करपा दिनासले, थोडे म्हाका खंय तरी विथहोल्ड करताले फ्रॉम इम्प्लिमेंटींग द डिसिजन्स. ते एक आसलें तेन्ना म्हाका कितें तरी अशें खटकतालें की अशें कित्याक आय एम एक्टींग इन द इंट्रस्ट ऑफ द ऑर्गनायजेशन फॉर द ऑर्गनायजेशन. अँड हांव हांगासर आसा ऑर्गनायजेशन खातीर आनी अशें कित्याक जाता की आमचेच डायरेक्टर कितें तरी वेगळे वागून ते खंय तरी म्हाका प्रिवेंट करता. आनी म्हाका दिसता फंक्शनींग जें आसा सदांच स्मूथ जावपा जाय. जर अशे अडचणी ते पेक्षा देंवल्लें बरें. इनफॅक्ट आय हॅड गिवन माय रेजिग्नेशन आनी रेजिग्नेशन दिवनूय ह्या बोर्डान म्हजें कन्सिडर करूंक ना फॉर रिजन्स बेस्ट नोन टू देम.
And even before the presiding officer, I had placed my resignation, but somehow they have not accepted it, and they have gone ahead with the no confidence motion, and somewhere they are defaming my name, which is not right and not proper, because I was the first lady chairperson of this organization, and they should have considered that part also. And I have won the elections for the chairman when I was elected as the chairman of the Pardes Bazar. I won the election against another director, and they should have supported me. Now they have formed majority, and that's why they have gone ahead and they want their representative to come there. So that's the only thing I can say. If you have any other question. कितें जालां मरे मेन म्हणल्यार पुनम म्हजे पयलींच्यान परिचयाचे जेन्ना इश्यू जालो चेंज करपाचें ताका चेंज करपाचें चेअरपर्सन म्हणून आमी डिस्कस केलें सुरवातीक म्हळ्यार सांगला पळय एक सिस्टमीक चेंज जावपा जाय ती इंडिविज्युअल केस टू केस घेवन जायना ती सगळे कडेन जे पॉलिटिकल प्रत्येक खंयची कॉपरेटीव बँक घे तूं कॉपरेटीव सोसायटी घे पॉलिटिकल इन्फ्लुयन्स आसाच खंयच्योच तुका कॉपरेटीव बँक म्हापशां घे गोंयभर घे आमकां सिस्टमीक एक चेंज हाडपा जाय जे योग्य मनीस आसा ते योग्य पदवीदार आसा तांकां ती जबाबदारी दिवपाक जाय हांगा पॉलिटिशियन सगळे येता सगळी वाटणां उडयता हो सिस्टमीक चेंज हाडटले बरी तरेची पार्टी जाय बरी तरेची गव्हर्नन्स करपाक जाय आनी ते म्हाका दिसता आम आदमी पार्टीच हाडटले आमचे जे सरकार दिल्ली आसा बाकीच्यो अश्योच बॉडी आसा कॉपरेटीव बॉडीज आसा थंय इंडिपेंडंट प्रोफेशनल अपॉयंट केल्ले आसा पॉलिटिकल अपॉयंटीज कोण ना हो बदल आमकां गोंयांत हाडपा जाय नाजाल्यार एका वाट्यान अश्यो बँकी कोसळटा पळय कॉपरेटीव बँक प्रत्येक पॉलिटिकल इंट्रस्ट आसा पॉलिटिकल वेस्टीड इंट्रस्ट आसता त्या खातीर सगळें घडटा आनी मागीर कसलेंय निमित्त कारण बरो वेवस्थीत कोण काम करता ताका टार्गेट करप आनी ताका ते पदा वयल्यान सकयल देंवप हो तो खेळ चलयतो आसा आमकां हो बदल हाडपाक म्हणून तुमकां पार्टीन जर फाल्यां निवडणुकीची हे लढाई म्हणून सांगले तुमी आसा तयार आमी मरे कितें पार्टी दिता पळय जबाबदारी ते स्विकार करपाक तयार आसा लोकांचो एक गोल आसता पळय तो सर्व जावपाक जाय बेजिकली वर्क फॉर द सोसायटी म्हाका सोसायटी खातीर काम करपाची खूब इच्छा आसा आनी आय हॅव बीन डुईंग इट म्हणजे सिन्स 2016 जेन्ना हांव JCI ह्या ऑर्गनायझेशन जॉयन जालें आनी थंयसर म्हाका लिडरशीप म्हण सॉफ्ट स्किल्स म्हण स्कुलांच्या भुरग्यांक ट्रेनींग दिवपाची म्हाका संदी मेळ्ळी खंय तरी बायलां खातीर काम करपाची म्हाका संदी मेळ्ळी आनी हांवें JCI कोलवाले हें एक नवीन स्थापन केल्लो एक चॅप्टर आणि तो सक्सेसफुली रन जाता इवन टुडे इट इज स्मूथली फंक्शनींग आणि थंयसर आमी कित्येक भुरग्यांक ट्रेन केल्लें आणि दे आर स्टील रिमेंबरींग एंड ब्लेसींग अस लायक की हे मॅडम तुमी बरें शिकयल्लें आमकां हें आमकां आवडलें आनी दे आर स्टील बिकॉज दे आर द यूथ दे आर द फ्युचर ऑफ इंडिया सो तांकां आमी स्पेशली फोकस केल्ले स्कूल युथाक आणि म्हाका दिसता बायलांक आनी जर आमी युथांक जर आमी एम्पावर केलें दे आर एम्पावर्ड बट इफ वी एम्पावर देम इनर बाय डुईंग स्कील ट्रेनींग ऑर सॉफ्ट स्किल्स म्हणा आणि कितें अशें नवीन पद्दतीन जर आमी तांकां नवीन पद्दती जर तांकां इंट्रोड्यूस केले जाल्यार नक्कीच आमचो देश केन्नाच फाटीं उरचो ना फुडेंच वतलो आनी म्हाका ती खुशी आसा की हांव एक अशें पार्टीक जॉयन जाला वेर राहुल मांबरे इज द लिडर and I'm happy to work under his guidance. बरोबर तुमकां नाव दवर रेफरंट नोटीस दिल्या कसली नोटीस की तुमकां नोटीस नो कॉन्फिडन्स मोशन ते जालें न्ही That's all. Sir, the non-goal collector has issued a show cause notice. Yeah. Will you reply on it? And what about the things that have been posted on the government? So we'll take appropriate, we'll file a reply to them, we'll discuss the lawyers and file it. But a broader question is, why are they targeting only Aam Aadmi Party? The BJP leaders are holding meeting at the airport. The BJP posters are all around Mapusa. Why only one?